बुजवण आनी घोटाये पासत मागणें. हांव देवाचे जाणवायेन वाडत वेतां, जेसू ख्रिस्ताचे मोहिमेवंत शक्तीन हांव बोलवंत जालां. म्हाका काळोखाचे पदवेंतलो सोडयला आनी म्हाका ताच्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत भितर काडला. हांव देवांतावन जल्मलां. संवसाराचेर जैत व्हरचो भावार्थ म्हजे भितर वस्ती करता, कारण जो म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो संवसारांतल्या ह्या सगळ्या वायट म्हेळ्या आत्म्या परस चड बलिश्ट. जेसू ख्रिस्त जो माखलोलो आसा ताचेच माखणे वरवीं म्हाका बळ मेळटा. सोम्याची खुशालकाय म्हजी घोटाय. जेजू म्हज्या जिविताचें बळ. देवाची शांती, देवाची परिपूर्णताय म्हाका सर्व समाधानाक पावयता. म्हजें काळीज आनी मन जेसू ख्रिस्ता थंय वोडटा. जें कितें बरें आनी निर्मळ, उत्तम आनी आपुरबायेचें म्हूण लेखतात तसल्याचेरूच हांव म्हजें मन दवरतां. पाड उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरना, पूण जें फायद्याक पडटा आनी आयकतल्यांक बऱ्याक पडटा तेंच उलोवणें हांव उलयतां. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन हांव दुखयना, कित्याक त्याच आत्म्या वरवीं देवान म्हजेर सोडवणेचो शिक्को मारला. हांव देवाचें उतर सोतान उलयतां आनी हांव सर्व कामांत जेसू ख्रिस्ता थंय वाडटां. खंयच्याच मनशान म्हाका देवाच्या हातांतलो काडूंक जायना, कित्याक म्हजे कडेन सासणीक आनी सुबाम जिवीत आसा. हांव जावन आसा देवाची शांती, देवाची परिपूर्णताय, आनी हांव कित्याचीच पर्वा करिना. सगलो म्हजो हुस्को हांव देवाच्या हातांत घालतां, कित्याक तोच म्हाका सांबाळटा. हांव देवाचें उतर म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां, कित्याक तें उतर जिवें जावन आसा आनी म्हाका जिवीत. तें म्हाका मेळ्ळां तें म्हजे आख्खे कुडीक भलायकी आनी पेखवणी दिता. देव म्हजे कुशीक आसा. देव म्हजे भितर आसा, तर म्हजेर आड कोण उबो रावतलो? देवान म्हाका सगळें बरें तेंच दिलां. त्या खातीर हांव देवाच्या दैवीक सोयिंबाचो भागीदार जालां. हांव भावार्थी आनी दुबावी न्हय. हांव भावार्थी, देखून जेजूच्या नांवान हांव सगळ्या देंवचाराच्या वायट आत्म्यांक धांवडायतां. नव्यो भासो उलयतां. पिडेस्तांचेर हात दवरतां आनी पिडेस्तां बरीं जातात. जेजून म्हाका अभिशिक्त केला. जेजून म्हाका पदवी दिल्या. ताचें नांव वापरूंक आनी जें कितें हांव संवसारांत बांदून घेतां तें जेसू ख्रिस्त स्वर्गार बांदून घेता. सैताना, जेजूच्या नांवान हांव तुका आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक बांदतां आनी तुमी म्हाका, म्हज्या घराब्याक कांयच वायट करूंक शकनात. आनी जें कितें हांव संवसारांत सोडटां तें जेसू ख्रिस्त स्वर्गार सोडून दिता. जेसू ख्रिस्ताच्या नांवान हांव आंजांक धाडटां. आंजानू वचात आनी म्हजी पेखवणी, सुटका, बोगसणें, जैत, सुरक्षा, गिरेस्तकाय म्हणजे म्हजें साल्वासांव तारण घेवन येयात. आतांच्या आतां वचात. म्हज्या जिविताचें येस, सक्सेस हाडात. हांव देवाचे कृपेंत आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेंत चलतां. सर्गेच्या दुतांनो, म्हाका सासणाचें आत्मीक दायज हाडात आनी म्हजी नवसरणी जावंक
खुरपा